कितें सांगता तुम्ही? पळय बेजीक कशें आहा, स्पिकरान एक रुलींग दिली. स्पिकराचें रुलींग कितें आशिल्लें की डिजरप्शन जें जालें हें डिजरप्शन म्हजे खातीर जालें, म्हळ्यार हांवें तें फाटल्यांतल्यान तें करून घेतलें. आतां तें कित्या खातीर म्हणटा तो, एक फॅक्ट ताजो असो आहा की जे मनशाक हांवें पास दिलो त्या मनशांनी वचून थंय प्रमोशन केलें. सो इन अदर वर्ड्स, हांव जर पास दित नाशिल्लो जाल्यार ते थंय पावचेच नाशिल्ले आनी तें प्रमोशन जावचेच नाशिल्लें. अशें दीस इज द प्रिमायज बेस्ड ऑन हीज वॉट एवर ऑर्डर ही पास्ड. आतां आय टोल्ड यू दॅट नॅचरल जस्टीस म्हणटा तुजो कन्सेप्ट आहा which is enshrined in our constitution, says that you cannot be hanged without being given a hearing. So first thing is, you should have taken me into confidence before reaching the decision, which they have not taken. एक झाले. दुसरे, you have the right. The boss of the house is the speaker. I have respect for the speaker because I am the member of the house. I am not a member yesterday. I have been there here 14 years. I have been there in the ruling, I have been there in the opposition. So I know the seriousness of the session. In keeping with this and taking moral responsibility for having given those passes, I said I will tender you that apology. Now the point here is, if I was actually involved, there is a concept in law called mens ream. Mens ream like it. Suppose एक मनशान कोणाक मारलोच म्हणून तो गिल्टी जायना, तो ताणें मारूंकूय जाय, एक्शनूय जाय आनी इंटेन्शनूय जाय. आतां म्हाका जर इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार हांव म्हज्या नांवान पास कित्याक दिवपाचो? हांव आनी इतले आमदार आहा मरे तांच्या नांवान दिवंक शकता. आय कूड हॅव, तितले तरी म्हाका तकली आहा, तितले तरी हांव म्हणलें म्हाका दिवंक जाय तुमी. सो आय हॅड नो इंटेन्शन, बट द एक्शन ऑफ हॅविंग गिवन दोज पासीस आय हॅव डन. आतां कायदो कितें म्हणटा? कायदो अशें म्हणटा की तुज्यान पास दिवपा जाता. आतां तो पासाचो कुंडली कोणाक दिली, तो मनशाचो बायोडेटा, तो मनीस फाल्यां वचून थंय कितें करतलो, ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास दिता ते मनशाचेर ना. टॅक्निकली तुका जर कायदो बदलूंक जाय जाल्यार हाजेर डिस्कशन जावचें. हांव म्हणना कर बदल म्हणना, पूण ताजेर डिस्कशन जावचें पडटलें. कळ्ळें तुका की कितें ड्यू डिलिजन्स म्हणून आसता पळय, भाट घेता वो भाट विकता, ते ड्यू डिलिजन्स जर करपाक जाय कोणाक मनशाक. आमगे आतां भुरग्यांक हाडटात, ती भुरगीं पळोवंक वतात. आतां भुरग्यांचो बापूय कोण, आवय कोण, ती खंयच्यान आयली, कितें ती कोण घेता तांचें हें सगळें करपाक उरलें जाल्यार आमी हेंच